Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून चिव्या देवाक अन्य भाशेन आम्ही दिन वाचूया. ओ ब्रह्मा शांदालावा कामांदले केबे ली ब्रह्मा शोंत्र ओत्र मासे केरे बे शबारा बाराबा ओ मंत्र ओत्र मासी केरे बेरे बे शबोत्र लांदे ओ ब्रह्मांत्र ओत्र मासी केत्र लांदे. हालेलुया. ली ब्रह्मांत्र लांदे. या दिसापासून या वेळापासून आम्ही देवाक दिन वाचूया. मोगाच्या भाव भयणांनो ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक ताका दिन वाचूंक ताची उतरां आयकूंक. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता उंड्या वरवींच न्हय पूण देवाच्या तोंडांतली भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. आयज आमी जियेता उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं. देव आमकां चलयता. देव आमकां बळ दिता आनी ताच्या बळान आमी जाय ते करूंक शकता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया मोगाच्या भाव भयणांनो. त्या देवाक ह्या वेळार स्तुती आनी गायनां गावन ताची आराधना करुया. कित्याक ह्यो वेळ ताका वाखाणुचो, ह्यो वेळ ताका दिन वाचूचो, ह्यो वेळ ताचो. कित्याक देवाचें उतर सांगता म्हज्या नांवान दोगां तेगा एकठांय जाल्यार थंय हांव हाजीर आसा. आयज घडी आमी पयस आसा, आमी कुडीन पयस आसा पूण आत्म्यान आमी एकामेका सांगाता आसा आनी थंय देवाचें हाजीरपण आसा. आयज आमच्या मदीं देवाचें हाजीरपण आसा, ताचें हाजीरपण आसा. कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताची उतरां आमकां सांगतात संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी तो आमच्या सांगाता आसा. तो आमच्या सांगाता आसा. तो आमच्या फुडें आसा, तो आमच्या फाटल्यान आसा, तो आमच्या उजव्याक आसा, तो आमच्या दाव्याक आसा, तो आमच्या वयर आसा पूण तो आमच्या सांगाता आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया मोगाच्या भाव भयणांनो. ताची आराधना करुया. कित्याक तो जिवीत दिता. ताच्या हातान जिवीत आसा. ताच्या हातान सगळें आसा. तोच तो स्वामी जेजू क्रिस्त. तोच तो कोणशाचो फातर, बांदप्यांनी सांडून दिलेलो फातर. तोच तो कोणशाचो फातर. त्या फातराचेर आमी आमची बुनयाद घाल्ल्या. त्या फातराचेर आमी विश्वास थेयता. कित्याक ते फातर सादो फातर ना, तो फातर खडप जावन आसा. त्या फातराचेर मोगाच्या भाव भयणांनो आमी भावार दवर. तो आमच्या जिविताचो फातर. तोच तो जिवो देव स्वामी जेजू क्रिस्त. ओ हालेलुया. हालेलुया. शिंदले वेखे मात्रो बासरे जेजू क्रिस्त कोणशाचो फातर salvo मेवता फकत ताचेच भितर. त्या जिव्या फातराचेर इग्रोज बांदता जो कोण ताचेर बाबा दवरता. हें घर व्हरतो तागोर मागण्यांचे बापा गारगा दिवन जेजू क्रिस्ताच्या म्हाला आत वयर उबारून मागणे गायो ना कोरात. क्रिस्त राया पळय रोकडो येवचो जाला. हे घर व्हरतो तागोर मागण्यांचे बापा गारगा दिवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक आत वयर उबारून मागणे गायो ना कोरात.
त्याची एक रोज बांधता जो कोणताचे बाबा दूरता ये गोर वोडतो ता गोर मागण्याचे बाबा कारगा देऊन जेजू ख्रिस्ताच्या मानात आतून उभारून मागणे गायो ना कोरात ख्रिस्ताया रोकडो येवचो जाला ये गोर वोडतो ता गोर मागण्याचे बाबा कारगा देऊन जेजू ख्रिस्ताच्या मानात आतून उभारून मागणे गायो ना कोरात ख्रिस्ताया रोकडो येवचो जाला. आमची कूड जावन आसा मोगाच्या भाव भयणांनो मागण्यांचे घर कित्याक त्या कुडीन जिवो देव वस्ती करून आसा. देखून आमचे देवाचे उतर आमकां सांगता तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. देखून ही कूड जावन आसा मागण्याचे घर कित्याक ह्या कुडीन ताच्या वाणांची वादी सोडून म्हाका भागना ताच्या संगी रावून ताच्या संगी चलूं म्हाका भागना ताच्या वाणाची वादी सोडून म्हाका भागना ताच्या संगी रावून ताच्या संगी चलूं म्हाका भागना ताच्या वाणांची वादी सोडू आमका भागना ताच्या संगी राहून ताच्या संगी चलू आमका भागना ताच्या वाणांची वादी सोडू म्हाका भागना ताच्या संगी राहून ताच्या संगी चलू म्हाका भागना. ओ माशांदाला वासरे ताच्या वाणांची वादी सोडूंक आमका भागना मोगाच्या ओ बाशांदाला वासरे मासेरियाला आमच्या देवान वाडत वचो आनी आमी ल्हान जावं. ओ बाशांदेले वेशामा की मारा काले ओ ब्रह्मा शांदेले बेलिया बासारे ओ बाशांदेले वेसे मारियाला आमी ल्हान जावं. ओ माशे आमी खालती जावं ओ माशारे लिब्रा शांदेले वेकी माराले ताच्या वाणांची वादी सोडून म्हाका भागना. या वेळ डिक्लेअर करूया ताचे संगी राव ताच्या संगी चलो म्हाका भागना ताच्या वाणांची वादी सोडून म्हाका भागना ताच्या संगी राव ताच्या संगी चलो म्हाका भागना ताची वादी सोडून म्हाका भागना ताच्या संगी राव ताच्या संगी चलो म्हाका भागना. ओ मा शांदला वात्रला लिब्रा शांदला वात्रलांदे ओ मा शांदला वासरे ताणे वाढोंगा वेल्लांच ओ बाशिंदला वासंदले ओ ग्लोरिया मा शांदले ओ हालेलुया. ओ मा शांदला वास
kiara. Je verde vaktin vasu. Oh mashandala vakre. Thank you, Abba Father. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिन वाचणी, देवाक वाखाणणी. कित्याक खेरीज भाशेन तेणी आमकां नवें जिवीत दिलां आनी तेचें जिवीत जियेतना आमी हर एका वेळार सक्तीन भरता, हर एका वेळार आमी बान भरता, हर एका वेळार आमी जैतिवनपणा परस व्हड जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेजें जिवीत आमचे भितर आसा हर एका वेळार. तो केन्नाच आमकां एकलो सोडना, केन्नाच एकलो सोडना आनी केन्नाच तुमकां एकलो सोडूचो ना. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात, तो केन्नाच तुमकां एकलो सोडूचो ना. आमेन. हें केन्नाच डावट धरिनाका तेचेर ती म्हाका एकलो सोडटलो कितें ना, केन्नाच ना, केन्नाच ना, केन्नाच सोडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच सोडूंक जायना. हालेलुया. सो आयचे देवाचे उतर घेवया. इफिस्कारांचे पत्र पयलो अवेसर आनी 4 इफिस्काराचे पत्र, इफिस्कारा चॅप्टर 1 वर्स 4. आनी थंय देवाचे उतर कितें सांगता ते पळयात. प्रेज द लॉर्ड. संवसार रचचे आदी आपले मुखार कितें म्हणटा पळयात. संवसार रचचे आदी आपले मुखार भागिवन, खतावीण आनी मोगान भरलेली जावं. कितें कितें म्हणटा. संवसार रचचे आदी. सो हय भागीत पावलो इफिस्कारांक अशा भाशेन बरयता कितें तर संवसार रचचे आदी. प्रेज द लॉर्ड. सो ही सुरवात जी भागयेत पावलून केल्या ही संवसारान आसतनाची सांगना, संवसार काबार जाल्या उपरांतचे सांगना, पूण हे सांगता, हे जे कितें देवाचे उतर सांगता भागयेत पावलो तो सांगता संवसार रचचे आदी. आमेन. सच बोलया. संवसार रचचे आदी. आमेन. सो देवाचे उतर पळय म्हणटा संवसार रचचे आदी आपले मुखार. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा. संवसार रचचे आदी आपले मुखार. प्रेज द लॉर्ड. कोणा मुखार. देवा मुखार. संवसार म्हटल्यार संवसार रचचे आदी म्हटल्यार कितें. एकूय संवसारांतलें कांयच घडोंक नासतना, एकूय संवसार रचूंक नासतना देवाचे उतर म्हणटा संवसार रचचे आदी आपले मुखार म्हटल्यार आपल्या सामकार. कितें म्हणटा. भागिवन म्हटल्यार पवित्र, खतावीण म्हटल्यार चुकिविणी आनी मोगान भरलेली जावं. आमेन. देवान आमकां क्रिस्ता सोवे वेचून काडल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात थोडीं जाणां म्हणटात कितें तर ना ब्रदर कशें जावंक जाता. तूं सांगताय सारकें पातकान आमी पडोंकूच जायना, पातकाचें डिक्लेरेशन आमकां करूंकूच जायना म्हटल्यार हांव पातकान पडोंकूच जायना. सो ही जी लायन आसा ती आमकां प्रूव करता आमकां पातकान पडोंकूच जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. खंय कितें म्हणटा देवाचे उतर. संवसार रचचे आदी आपले मुखार भागिवन म्हटल्यार पवित्र, खतावीण म्हटल्यार चुकिविणी आनी मोगान भरलेली जावं. म्हटल्यार ही जी देणी आसा भागिवन, नितळ, पवित्र, मोगान भरलेली जावं ही देवान तुमी संवसारान येयल्या उपरांत तुमचे भितर घालूंक ना. तर देव सांगता ही हांवें तांकां संवसार रचचे आदी पासूनच घातल्या. आमेन. सो आतां हांव जे प्रिचींग करता, हांव जे देवाच्या नांवान उलयता, हांव देवाच्या नांवान संदेश करता, हे आतां म्हाज्या मनान घालूंक ना, हे आतां म्हाज्या आत्म्यान घालूंक ना. तर देवान ही येवचण आदी फुडें संवसार रचचे आदी केल्ली. आमेन. ओह रावा जिखेत रामा सखा ठेले. कितले पवित्रपण पळयात, कितले पवित्रपण. देवाचें प्लॅनिंग कितें आसा तें पळयात. देवाचें प्लॅनिंग मनशा भाशेन ना, मनशा चित्तान आनी मागीर प्लॅन करता. देव पयले प्लॅन करता आनी मागीर तशें जाता. आमेन. हालेलुया. पळया देवान तुमकां कितलें स्पेशल केलां तें पळयात. देवान तुमकां कितलें सामर्थ्यशाली केलां तें पळयात. आनी हें सामर्थ्यशाली केलां हे संवसारान येयल्या उपरांत न्हू, हो संवसार रचचे आदी. आमेन. सो देवान तुका कुशीन काडून दवरला, देवान तुका वेगळें केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान तुका वेगळें केलां. प्रेज द लॉर्ड.
पण थोडी जाणां संवसारान येतात, थोडी जाणां येतात आनी अशीच रावतात. हांव पातकान आसा, हांव पातकान आसा, देव म्हाका बगसतलो. हांवें परतून परतून पातका केले जाल्यार देव म्हाका बगसतलो. कित्याक ना बगसतलो? कित्याक हांव बगसतलो. हांव परतून वयतलो, परतून बगसतलो. ना, तशें ना. हे जावन आसा एक रायचियसनेस, नितीवंतपण. आमेन. आनी जेजू क्रिस्त आमकां तेंच म्हणटा, कितें ही जी देणी आसा, ही जी देणी आसा न्हू, संवसार रचचे आदी आमचे मुखार, आपले मुखार, देव बाप आपले मुखार म्हणटा, संवसार रचचे आदी ही जी देणी तुमचे भितर आसा ना, ही संवसार रचचे आदी पवित्रपण, खताविणी म्हटल्यार चुकीविणी आनी मोगान हे आदी फुडें रचलेली देणी आसा. कितें पळयात, भागीवनपण, खतावीण आनी मोगान भरलेली जावन ही तिनूय वस्तू आमचे भितर भरलेल्यो जावन देवान आमकां क्रिस्ता सोवे वेचून काडल्यात. आमेन. देवान आमकां क्रिस्ता सोवे वेचून काडल्यात. क्रिस्त आमी देवाच्या उतरान कितें म्हणटा? ना, आमी ह्या संवसारान सगळें करतले, आमचें प्लॅन आसतलें ना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवान तूं जें कितें आसाय तें आदी फुडेंच देवान वेचून काडला. आमेन. आनी पळयात, वेचून काडलेली देवान ही वस्त 100% परफेक्ट आसा. देवाची हर एक रचना परफेक्ट आसा. देवान हर एक जी वेचून काडल्या न्हू वस्तू, ती परफेक्ट जावन आसा. आमेन. ती परफेक्ट जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण देवाचे उतर ज्या वेळार आमी वाचता ना, त्या वेळार खूब कितें आमकां शिकोंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. पयल्या सुवातेचेर म्हाजी सुरवात ही संवसार रचल्या उपरांत, म्हाजी सुरवात ही आवय बापायच्या कुशव्यान येयल्या उपरांत, म्हाजी सुरवात ही 15 वर्साचो जाल्या उपरांत, म्हाजी सुरवात ही 30 वर्साची जाल्या उपरांत, म्हाजी सुरवात 40 वर्सां जाल्या उपरांत ना, तर म्हाजी सुरवात संवसार रचच्या आदी पासून जाल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तुमकां देव कोण तो सजमोंक जावो जाल्यार पयले तुमी शिकोंक जाय तुमी कोण ते. आमेन. ज्या वेळार तुमी शिकतले तुमी कोण ते, त्या वेळार तुमकां सजमतले खरो देव कोण तो. आमेन. कित्याक तुमी तुमकां वळखोन घेवंक जाय. कित्याक तुमी सामर्थ्यशाली आसा, तुमी ताकदीन भरलेले आसात आनी देवान तुमकां सगळी देणी आपल्या भितर घातल्या. आमेन. हर एक देणी देवान तुमकां आपल्या भितर घातल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण देवाचें उतरूच हें सांगता. देवाचें उतर आयज आमकां हेंच सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां जी दर एकल्यान जी देणी घातल्यान, दर एकल्यान जी गिफ्ट घातला, हें पयले फुडें आसा. पळय उपरांत कितें म्हणटा? देवान आमकां क्रिस्तां सोवे वेचून काडल्यात. आमेन. देव बापान आमकां क्रिस्ता सोवे वेचून काडले, म्हटल्यार क्रिस्ता वरवीं वेचून काडल्यात. आमेन. क्रिस्ता सोवे. तुका एकट्याक वेचूंक जर देव गेलो तर तूं परफेक्ट रावचंय ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां आतां जर देवान जर आमकां वेचल्यान ना, आमकां वेचल्यान अशें म्हटलें आसा, हांवें तुमकां वेचल्यान ना, हांवें तुमकां वेचल्या म्हटलें आसलें ना, तर तुमी परफेक्ट जावच्यात ना. कित्याक जाणा? तुमी पवित्र नात, तुमी नितळ नात, तुमी रायचियसनेस म्हटल्यार नितीवंत नात. पूण आमी कशी नितीवंत जाता, आमी कशी पवित्र जाता, आमी कशी पातकावी मेकळी जाता, आमी कशी भाग्यवंत जाता, आमी कशी पवित्रपणान रावता? जेजू क्रिस्ता उदेशी. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जे म्हजे भितर जावंक नासलें तें जेजू क्रिस्तान म्हाका करून दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयज रायचियसनेस, हांव आज नितीवंतपण, हांव आज खतावीण, हांव आज पवित्र कसो जाता? जेजू क्रिस्ता वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं चलता त्या वेळार हांव रायचियसनेस नितीवंत जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात, नितीवंत जावचे पासत आमकां वेगळें कांय करूंक नाका. नितीवंत जावचे पासत आमकां उपास करूंक नाका. नितीवंत जावचे पासत आमकां आनीक कितें करूंक नाका. नितीवंत जावचे पासत आमी शुद्ध आमकां रावची गरज ना. नितीवंत जावचे पासत आमकां आनीक कसलेच पयशे दिवची गरज ना, कितें विकत घेवची गरज ना. फक्त नितीवंत जावचे पासत आमकां एकूच वस आसा, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त तुमचे भितर. आमेन.
ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त तुमच्या भितर आसलो जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमी नितळ जायत वयतात, ऑटोमॅटीक तुमी नितळ जायत वयतात. कित्याक नितळ जायत वयतात? तुमकां लागून न्हू, पूण त्या जेजू क्रिस्ताक लागून जो पवित्र कायेची खाण आसा आनी ती तुज्या भितर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणांना जेजू क्रिस्ताक आयजुनूय सारकें सजमून घेयनात. जायतीं जाणांना जेजू क्रिस्ताक आयजुनूय सारकी वळखून घेयनात. प्रेज द लॉर्ड. अजूनही सारखी वळखून घेयनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण जेजू क्रिस्ताक वळखूंक जाय जाल्यार ना, जेजू क्रिस्ताक वळखूंक जाय जाल्यार तेचे जे गुण आसात ते आमचे भितर घेवंक जाय. ज्या वेळार तेचे गुण आमचे भितर येतात न्हू, ऑटोमॅटीक आमी जेजू क्रिस्ताक वळखता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमकां इफिस्करांचें पत्र न्हू, इफिस्करांचें चॅप्टर 1 वर्स 4 तेच सांगता, संसार रचचे आदी आपले मुखार. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? संसार रचचे आदी आपले मुखार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संसार रचचे आदी आपले मुखार. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार देवान म्हजी सुरवात ही ह्या संवसारांसून करूंक ना. देवान म्हजी सुरवात ही म्हाज्या मम्माच्या कुशव्यासून करूंक ना. देवान म्हजी सुरवात ही 10 वर्सांचो आसतना करूंक ना. देवान म्हजी सुरवात 15 वर्सांचो आसतना करूंक ना. देवान म्हजी सुरवात 20 वर्सांचो आसतना करूंक ना. तर देवान म्हजी सुरवात संसार रचूच्या आदी पासून केल्या. आमेन. हालेलुया. तूं स्पेशल आय देवा आमकां. तूं स्पेशल आय देवा आमकां. आमेन. तूं स्पेशल आय. आमेन. तूं मोलादीक आसाय. मोलादीक आय. तूं जी कितें तुजी परिस्थिती आसा ही परिस्थिती बदलोवंक देवाक शकता. कित्याक तूं मोलादीक आय. प्रेज द लॉर्ड. तूं जर तुज्या ताकदीन जर चलताय जाल्यार तुमी फसतले, पूण जर तुमी देवाच्या ताकदीन जर गेल्यात तर तुमी सक्सेस तुमच्या लायफान मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. आमी जायते फावटी आमी कितें हांव करतलो, हांव वयतलो, हांव करता, हांव वयता, हांव हें तें केलें ना. ज्या वेळार हांव ह्यो उतार येता त्या वेळार तूं फेल येता. ज्या वेळार जेजू हे उतार येता त्या वेळार तूं सक्सेस मेळटा. आमेन. हालेलुया. आयज जर पळयात, आयज जर संवसारान जर आमी नजर मारल्या जाल्यार हांव कित्याक म्हणटा जाणा बाबा, पळयात परतून एक पावट तुमकां सांगता. इफिस्करान चॅप्टर 1 इफिस्कराचें पत्र 1 आनी 4 थंय क्लियर म्हणटा, संसार रचचे आदी. म्हटल्यार ही वस देव बाब आतांची सांगना, ही वस संसार रचूची सांगता. म्हटल्यार संसार रचचे आदली सांगता. कितें सांगता? संसार रचचे आदी आपले मुखार. कोणा मुखार? देवा बापा मुखार. भाग्यवन म्हटल्यार कितें? पवित्र. इंग्लिशीन म्हटल्यार होली. पवित्र खतावीन म्हटल्यार कितें? चुकी नासतना आनी मोगान भरलेली जांग. हो राबा शेखे. भरलेली जांग. भरलेली म्हटल्यार कितें? भरलेली म्हटल्यार भरोन ओतलेली जांग. आमेन. देवान आमकां क्रिस्ता सवे वेचून काडल्यात. आमेन. पयलें म्हटल्यार देवान आमकां आदी फुडें वेचून काडल्यात आनी दुसरें म्हटल्यार आमी क्रिस्ता सवे वेचून काडल्यात. पळयात बाबा, तुमी आतां पळयात आमच्या जिवितांत जर आमकां पवित्र जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करतले? आमी खंयच्या तरी शास्त्रा प्रमाणे, आमी खंयच्या तरी हेच्या प्रमाणे आमी जस्ट एग्जाम्पल घे, आमी त्या स्वातेचेर वयतल्या, त्या स्वातेचेर वयतल्या, तें उदक पियेतले आनी तें उदक पियेल्यार आमकां सांगतले हां तें उदक पियेल्या उपरांत तूं पवित्र जालें. ओके, हांव मानता. ओके. वा आनी कोणी सांगलें थंय वचात, त्या मंदिरान वचात आनी त्या मंदिरान वचून तुमी जर अशें केल्यात तर तुमी पवित्र जातात. ओके, आमी तशें करता. उपरांत आमकां सांगता थंय वचात, तुमी न्हाल्यात तर तुमी पवित्र जाता. आमी तशें न्हाता आनी आमी पवित्र जाता. पळयात, आतां म्हाका सांगात, आमी ते प्रत्येक जाग्याचेर वचून येयल्या. ओके, प्रत्येक जाग्याचेर वचून येयल्या. आमी न्हाल्या, आमी पियेल्या, आमी त्या टेम्पलाक विजीट दिल्या. ओके, आमी तिनूय केल्या आनी तुमी भायर आयल्यात आनी भायर आयल्या उपरांत तुमकां गॅरंटी आसा आमच्या लागसून ती पातकां परतून जावची ना. तुमी न्हान भायर आयल्यात आनी एक बरी वस्तू थंयसून वयता, तुमी पातकान पडच्यात ना. तुमी न्हान भायर आयल्यात आनी एक पयशांची बॅग तुमकां थंय एम्प्टी आसता, भरलेली आसलेली मेवता, तुमी पातकान पडच्यात ना. पळयात, अशें न्हू बाबा तूं
एका पवित्र जागेचेर गेले आनी ते केल्या उपरांत तूं पवित्र जाताय ना. ह्या संवसारान पवित्र कोणाकूच जावंक जायना एकल्या जेजू क्रिस्ता बगर. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाचें उतर खंय कितें म्हणटा, जेजू क्रिस्ता उदेशी. आमेन. आमी आमच्या उदेशी पवित्र जायना, जेजू क्रिस्ता उदेशी पवित्र जाता. प्रेज द लॉर्ड. तूं पवित्रपण कोणाक लागून हाडटाय, तूं पवित्रपण तुका लागून हाडनाय, तूं पवित्रपण तुज्या जेजू क्रिस्ताक लागून हाडटाय. आमेन. तूं पवित्रपण जेजू क्रिस्ताक लागून हाडटाय. ज्या वेळार तूं पवित्रपण ह्यो उतार येताय त्या वेळार विदाऊट क्रायस्ट तुका पवित्रपण केन्नाच मेळचें ना. आमेन. हालेलुया. विदाऊट क्रायस्ट पवित्रपण केन्नाच येवचें ना, केन्नाच येवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, पवित्रपण येवच्या पासत तुमकां व्हडलें कांय करूंक नाका. हांव तुमकां सांगू, पवित्रपण येवच्या पासत तुमकां व्हडलें कांय करूंकच नाका. पवित्रपण येवच्या पासत तुमकां उपास करची गरज ना. पवित्रपण येवच्या पासत तुमकां पायऱ्यो चडची गरज ना. पवित्रपण येवच्या पासत तुका न्हांवची गरज ना. पवित्रपण येवच्या पासत कितें तुमकां करूची गरज ना. पवित्रपण येवच्या पासत एकूच करूची गरज आसा, जेजू क्रिस्ताक तुमच्या काळजान घेयात. आमेन. ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक तुमच्या काळजान घेतात, हो जेजू क्रिस्ताक तुमच्या बॉडीन घेता, जेजू क्रिस्ताक तुमच्या कुडीन घेता, ओ लेब्रामा साकाट रे हेट रा हात लेक रे, ऑटोमॅटीक ती पवित्रपणाची मशीन तुझ्या भितर भोंवता. ऑटोमॅटीक ती प्रोसिजर सुरू जाता पवित्रपणाची. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, देवाचें उतर जर्मियाक म्हणटा, तुजी पातकां लाखे भाशेर लाल आसली जाल्यार हिमापरी हांव धोई फूल करतलो. आमेन. लाखे भाशेन लाल आनी हिमापरी धोई फूल. आमेन. म्हटल्यार देवाचें उतर आमकां पवित्र करतलें उतर जावन आसा. आमेन. हालेलुया. ज्या वेळार आमी उलयता, ज्या वेळार आमी त्या उतरां वरवीं चलता, ऑटोमॅटीक आमची पवित्रतायेची मशीन आमचे भितर काम करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक खंयच्याय जर पवित्र पुस्तकान जर पळयताय जाल्यार अशें म्हटलां, पवित्रपणा बगर तुका देवाक पळोवं नजो. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवान आपूण पवित्र जालो आनी तुमकां आपले वरवीं पवित्र केली. आमेन. आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र जाता, आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं शुद्ध जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव उलयता त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमेन. सो पळयात आयचे देवाचें उतर कितें सांगता तें तुमी जाल्या उपरांत परतून एक पावडो आसात, इफिस्करांचें पत्र, पयलो अवेसूर आनी चवथीवो. प्रेज सदांच मतीन जाता. इफिस्करान चॅप्टर 1:4. आमेन. आनी हें उतर आयचें तुमचे पासत आसा. आमेन. कित्याक हें उतर तुमकां जायते भाशेन तुमचें मन बदलतलें. आमेन. संवसार रचचे आदी म्हटल्यार ही वस्त देव बाप सांगता ती संवसार रचचे आदली सांगता. आपले मुखार, कोणा मुखार? देवा मुखार बाकीवन म्हटल्यार होली, खतावीन म्हटल्यार चुकिविणी आनी मोगान भरलेली जावं देवान आमकां म्हटल्यार कोणाक? म्हाका आनी तुका क्रिस्ता सवें वेचून काडल्यात. आमेन. सो आमकां क्रिस्ता सवें देवान वेचून काडल्यात. आमेन. सो पळयात आमी देवा फुडें आसा आनी आमी देवाचीच आसा आनी हें उतार आतां मेळोंक ना. हें उतार आदी फुडेंच देवान तयार करून दवरलेलें. ही म्हाजी आसा आनी ही म्हाज्या पासत आसा. आमेन. सो तुमी देवाची आसात आनी तुमी देवा पासत आसात. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत. ज्या वेळार तुजी उतरां आमी उलयता आमकां प्रकाश मेळटा. ज्या वेळार आमी तुजी उतरां उलयता त्या वेळार आमकां स्वतंत्रताय मेळटा. ज्या वेळार आमी तुजी उतरां उलयता त्या वेळार आमकां शांती मेळटा. आमी शुद्ध जाता. ह्या वेळार हांव शुद्ध आसा तेच्या पवित्र उतरां वरवीं. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता. देखून तुमकां बऱ्या उतरांनी तो पासरता. आमेन. गॉड ब्लेस.